आमी सद्या भाटल्यान आसा आनी भाटल्यान येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार पणजेन आमकां सद्या स्मार्ट सिटीची कामां आसा ती परत चालू जाल्ली दिश्टी पडटा। आनी काल एक स्मार्ट सिटीचो प्रेस नोट आउट जाला आनी त्या प्रेस नोटान अशें मेन्शन केल्लें आहा की 15 जानेवारी टू 30 जानेवारी पर्यंत भाटलें राम मंदिर टू 4 पिलर जंक्शन ज्या जंक्शनार सद्या आमी आसा थंय पर्यंत स्मार्ट सिटीचे काम आहा ते चालू जातले आनी ते काम जावन आसा सिवरेज चेंबराचे। हे जे काम आहा ते चालू जाल्ल्या कारणाक लागून भाटल्यान राम मंदिर टू 4 पिलर जंक्शना पर्यंत वयपी जो रूट आसा त्या रुटार सद्या फकत 2 व्हिलरींग खातीर एंट्री आसतले आनी 4 व्हिलरींग खातीर जो ह्यो रूट आहा तो बंद आसतलो। अल्टरनेट रूट आसा तो 4 व्हिलरींग खातीर प्रोवायड केल्लो आसा आनी तो म्हटल्यार मळ्यांच्यान राम मंदिरा कडेन कनेक्ट जाता तो रोड। सद्या स्मार्ट सिटीचें काम आसा ते चालू जाल्लेलें आसा आनी मात हे जे काम आसा ते टायमार सोंपतले काय ना हेजेर आमचें लक्ष आसतलें। स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर।